इसायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, नीट सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक मोजी सोडवून लागीं पावल्या आनी मोजें प्रमाणीकपण उगटापें जातलें. सोर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बोश्टय आसतना पाळटात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्यांच्या घरांत संतुसतायलो. ताचे होम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या पोरसांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सबाब. हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केलां म्हणुया. हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केलां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें आंग जिव्या देवाक आनंदान उलासता. सबाब. हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केलां. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजे वाखाणी करीत आसात. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्याक बोलेपणान सांबाळ. सबाब. हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केलां. तुज्या वेदींची दोलबाराच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोजांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घुंटीर. सबाब. हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केलां. आनीक खंयसरी 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें बाग. पाप्यांच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमऱ्यार पांय दवरूंकूच हांव अदीक बागी. सबाब. हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केलां. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर म्हणटा, हांवें हें घर विंचलां आनी तें पवित्र केलां. म्हजें नांव थंय तोखपाक सदांकाळ. सर्वेस्पराक जोय. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या धर्मदुतांक म्हणलें, मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सोबेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोन मारतले. म्हजे पासत राजा पातशाय सुरशीं तांचे आनी ओन भावाट्यांचे फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयताले तें तुमी न्हय, पूण तुमचे बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापाचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हजे नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यान थीर रावत तोच थारोन जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. शेवटाक थीर रावत तोच थारोन जोडटलो. नियाळाक आदार. नेल्सन मंडेला जरूय 25 वर्सां बंदकुणीत आसलो, तरूय ताची वागणूक शांतीची
सोंसणिकायेची मोगाची जाली. त्याच पासत बंदखणींत आनी भायर उपरांत जोयतेवून जावंक पावलो. भाग्यवन जोजेवाज राजान जायते पावटी दांडायलो, तरी सोंसणिकायेन भावाटान शांतीन वागलो आनी थीरपणान राजाचेर पासून जोयत व्हेलें आनी थारोन जोडलें. भाग्यवन पावलू कोरिंतकारांत पवित्र आत्म्याचे बंदखणींत मेळ्ळोली जागृताय आनी स्मृतीचेर गोवाय दिता. कशे तरेन शांतीन, सोंसणिकायेन आनी मोगाच्या वागणुकेन आमी देवाचेर पातयेवन जियेलेले परगट्टा. सगळे कश्टां जेन्ना जेजूचे शिकवणीचेर थीर रावता तेन्ना आठवीच खुशालकाय आनी गोटाय आमकां फावो जाता. शुभ वर्तमानांत जेजू मनशां सगळें शिडूक रावात म्हूण मागता, कित्याक जायतो कोश्ट दुमाळो आमकां रावता. आमकां धरतले, पूण कितें उलोवचें तें पवित्र आत्मो भासायतलो हें सांगता. आमच्या जिवितांत असलेच कोश्ट आमी अणभवता आनी भोगता, जावं तें आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत एकामेकाचे बरें उतर मेळना जावन, जावं पवित्र सभेंत अंतर करून, जावं संवसारांत धर्माक, जाती कातीक लागून झगडीं झुजां करून दुस्पोट करता देखून कोश्ट चालूच आसात. जेजू उगडास करता पवित्र आत्म्याच्या आयकात आनी गर्व, पदवी, आपलेपण आनी राग विसरून शांती मोग करूंक वावरात आनी कोश्टांतल्यान पासून थीर रावात. तर आयज आमचें मागणें जावन दी, कोश्ट दुमाळो येता तेन्ना, पूण दुसऱ्यांक थारोन दिवंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.